धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 8 होळी 1 ते 40। सावलो पवित्र सोबेक दुमाळो दिता तेन्ना जेरुसलेमांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेयाच्या आनी सामारियेचे भोंवतणच्या गांवांनी शिंपडलीं। भोक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत मोठो विलाप केलो। पवित्र सभेचे निसणटण करूंक सावलो वावुरतालो। घरांत भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बंदखणींत घालतालो। सामारियांत शुभ वर्तमानाची परगोटणी, पूण शिंपडलोलीं ती जळीमळी शुभ वर्तमान परगोटीत गेली। असो फिलीप सामारियाच्या एका नगरांत गेलो आनी तांचे मदें क्रिस्ताक परगोट केलो। ताच्या विजमितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयलीं देखून सगळ्या लोकांक फिलीप परगोडटालो तो संदेश एका मनान मानून घेतलो। जायत्या देवचार बसलोल्या थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्लीं आनी थोंटी बोरीं जातालीं। हाका लागून त्या नगरांत व्हड खुशालकाय वसताली। त्याच नगरांत सिमाव नांवाचो एक मनीस रावतालो आनी घाडीपणां करून सामारियेकार लोकांक भुलयतालो। तो आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवन उलयतालो। सगळीं व्हडां तशींच ल्हानां ताचे चितान आयकतालीं आनी म्हणटालीं, देवाची श्रेश्ठ पदवी म्हणटात तो होच। तीं ताका चितान आयकतालीं, कित्याक जायतो काळ थावन आपले घाडी विद्येन तो तांकां भुलयतालो। पूण फिलिपान देवाच्या राज्याचें आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचें शुभ वर्तमान परगोटलें तेन्ना दादल्यांनी तशें बायलांनी भावार्थ धरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें। सिमावनूय भावार्थ धरलो आनी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तो फिलिपाची पाट सोडिनासलो। खुणां आनी व्हडलीं विजमितां जालीं तीं पळोवन तो अजाप जालो। सामारियाच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसलेमांत आसलोल्या धर्मदूतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवांवांक तांचेशी धाडले। थंय देंवून पावल्या उपरांत भावार्थ्यांक पवित्र आत्मो मेळूं म्हूण तांणी मागणें केलें, कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यंत पवित्र आत्मो अजून देवूंक नासलो। तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें। तेन्ना पेद्रून आनी जुवांवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो। धर्मदूतांचे हात दवरणे वरवीं तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हूण सिमावान पळयलें तेन्ना पेद्रूक आनी जुवांवांक ताणें पयशे दिले आनी म्हणलें, ज्या कोणाचेर हांव हात दवरीन तांकां पवित्र आत्मो मेळचो म्हूण म्हाकाय असली पदवी दियात। पूण पेद्रून ताका जबाब दिलो, तुका आनी तुज्या पयशांक उजो लाय, कित्याक देवान फुंक्या दिल्लें दान पयशांनी विकतें घेवंक जाता म्हूण तूं समजलोय। ह्या देण्यांत तुका भाग ना, वांटो ना, कित्याक देवा मुखार तुजें मन सरळ न्हय। तुज्या खोटेपणाक पाट कर आनी तुज्या मनांत जें कितें तुवें चिंतलां ताचें सोम्या लागीं बोगसोणें माग। कोडू पिंताचें वीख तुवें घेतलाय आनी पातकाचो गुलाम तूं जालाय म्हूण हांव पळयतां। सिमावान जबाब दिवन म्हणलें, तुमी सांगलां तांतलें कांय म्हजेर येना जावंक म्हजे पासत सोम्या लागीं मागात।
आपली गोवायकी दिल्या उपरांत आनी सोमयाचो संदेश परगोट करतोच ते परतून जेरुसलेमाक गेले आनी सामारियकारांच्या जायत्या ग्रामांनी तांणी शुभ वर्तमान परगोटलें. फिलीप आनी इथिओपियेकार अधिकारी. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपाक उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिणेक जेरुसलेमांत थावन गाजा देऊन वेता त्या मार्गान वच. ह्या मार्गान आतां कोण वचोना. म्हणटोच तो उठून आपले वाटेक लागलो. ओचितूच ताका एक इथिओपियेकार दिश्टी पडलो. हो एक हिजरो आनी इथिओपियाचे कांदाकेच्या ओ राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. तो देवाक भोजूंक जेरुसलेमाक गेल्लो आनी आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेर इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतीपाळ केलो, म्हाका समजुणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटोच गाडयेंत चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलो तो वाचतालो तो हो भाग आसलो. मारूंक व्हरतात तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको आपणाक तास्तोल्या मुखार उगीच रावतले शेळये भाशेन ताच्या तोंडांतली जाप भायर सोरली ना. ताच्या हीनपणांत ताची न्हीद करून घेतलो कोण ना जालो. ताचें जिवीत ह्या संवसारांत बेगीनच तोडून काडलें देखून ताचे पिणकेची खबर कोण सांगूंक शकतलो? तेन्ना त्या हिजऱ्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं ओ दुसऱ्या कोणा विशीं उलोयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना आपलें तोंड उगडून आनी पवित्र पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान ताका जेजूचो शुभ संदेश परगोटलो. फुडें वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजऱ्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा? ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजरो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. उदकांतले वयर सोरतूच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजऱ्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या नोगरांनी भोंवून सेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो.